हांव कवी न्हय म्हणलेलें एक कविता हांगा वाजून सांगता. न्हंयचें वर्णन करूंक ताचे संगाती विहार अवकाश मेळ्ळी. गिरी शिखरांचो परिचय बरोवच्याक आरोहणाक श्रम पावनी. रानाचे संबंधी कथानक रचनेक थंय घर कोरून राबचे धैर्य करनी. खंयच्याचेरी लेखन बरयनी जेवचे वचून हांव कवी न्हय. चेलियाले सौंदर्याचेर कवन वाजूच्याक तांगेलो प्रिती संगाती जायनी. फुल्लाचे परिमळ आस्वादनाचे गीत सांगच्याक ताचे स्पर्श म्हाका मेळ्ळी. पक्षींच्या चिलिपिली रागाक संगीत दिवच्याक दोन शब्द तोंडांतल्यान येनी. अनुभवाक यान आशिल्ल्याचे वर्णन करनी तशी जावन हांव कवी न्हय. कवी म्हणून सांगून घेवच्याक साहित्य संग्रहाक दुड्ड व्यय करनी. साहित्य म्हणून सांगूक खंयचेय पुस्तक उजवाडाक हाणी. क्षेत्र परिचय अंकण बरोवच्याक देश विदेशाक यात्रा प्रवासाक वचनी. खंयच्यानूय अनुभव नातिलो जेवचे वचून हांव कवी न्हय. धन्यवाद.